पंढरीनाथ महाराज की ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕಲಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯುಗವೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ, ಕಲಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯುಗವೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ. ಕಲುಷ ಹರಿಸಿ ಕೈವಲ್ಯವೀವುದಯ್ಯ, ಕಲುಷ ಹರಿಸಿ ಕೈವಲ್ಯವೀವುದಯ್ಯ. ಸಲೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಕಯ್ಯ. ಸ್ಮರಿಸಲು ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯುವುದಯ್ಯ. ಬಲವಂತ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನ ನೆನೆದರೆ, ಬಲವಂತ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನ ನೆನೆದರೆ ಕಲಿಯುಗವೇ कृतयुगवागुವುದಯ್ಯ. अर्थात आम्ही सामान्य केदनाय सांगता आसता ती कसल कलिकाल हो, कसल कलिकाल हो म्हणून. 600 वर्सां फुडें सांगला श्रीपादराज स्वाम्यान, कलियुगाची आम्ही कृतयुग करूं जाता. कशी? नामस्मरणेन. नामस्मरण आमी निरंतर करता असं म्हणून जाल्यार जनाल भितर आशिल्ले तसले द्वेष भाव आनी एकल्या एकल्या वैरी आशिल्ले तसले ईर्शे मत्सर पुरा वचून मनीशू परिशुद्ध जाता वतना आनी परमात्मा कडेन मन तांगेले वतना आपापीची सकडा सुखार आसचे रिती येतना कृतयुग हांगा येयला म्हणके जाता कलियुगांतूय. ताजे खातीर कसं करता म्हळ्यार निरंतर नामसंकीर्तने स्मरणे साकय्या म्हणून श्रीपादराज स्वाम्यान 600 वर्सां फुडें सांगिल्लें आसा. तसले एक दिव्य एक संकेत घेवन आमी संदेश घेवन आजी आमी हांगा आयिल्ले आसा. ती आजी संकीर्तन महिळा भजना मंडळी तीर्थहळ्ळी हांणी आमगेले मुखारी उपस्थित आसा. ती आयची भजन प्रस्तुत करचे खातीर मेगेलोटू वेदिकेरी माधव कामत आर्बेट, तशीच राघवेंद्र मल्ल्या आनी गिरीश नागेश प्रभू आनी कोटेश्वर निरंजन कामत इतली जन आसा. ती आमी सकड तुमगेले भजन आयकूं का म्हणून आशेन बसल्या. ती तुमी तुमगेले भजन प्रारंभ करूं का म्हणून विनंती करता. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. गणपतियन्न पालिसो गंभीरा, गणपतियन्न पालिसो गंभीरा. पार्वती नंदन सुंदर वदना, पार्वती नंदन सुंदर वदना. सर्वादि सुरवन्द्य क्षीरबाहुवेना, सर्वादि सुरवन्द्य क्षीरबाहुवेना. गणपतियन्न पालिसो
सय्या शङ्करतनयने किङ्करने सय्या शङ्करतनयने गणपतियन्न पालिसो गम्भीरा पार्वती नन्दन सुन्दरवदना सर्वादिसुरवन्द्य क्षीरबाहुवेना गणपतियन्न पालिसो गम्भीरा ॐ गङ्गणपतये नमः 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 क्षीराब्धिकन्निके क्षीराब्धिकन्निके श्रीमहालक्ष्मी आरिगे वधुवादे अंबुजाक्षी आरिगे वधुवादे क्षीराब्धिकन्निके क्षीराब्धिकन्निके श्रीमहालक्ष्मी आरिगे वधुवादे अंबुजाक्षी आरिगे वधुवादे शरधि बंधन रामचंद्र मूर्ति गो शरधि बंधन रामचंद्र मूर्ति गो परमात्मा अनंत पद्मनाभनि गो परमात्मा अनंत पद्मनाभनि गो सरसी जनाभ जनार्दन मूर्ति गो सरसी जनाभ जनार्दन मूर्ति गो ಎರಡು ಹೊಳೆಯ ರಂಗ ಎರಡು ಹೊಳೆಯ ರಂಗ ಎರಡು ಹೊಳೆಯ ರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ವಾಸಗೋ ಆರಿಗೆ 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 ವಧುವಾದೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಗೆಲುವ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯನಿಗೋ ಚೆಲುವ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯನಿಗೋ ಗೆಳತಿ ಬೇಳುಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯನಿಗೋ ಗೆಳತಿ ಬೇಳುಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯನಿಗೋ ಇಳೆಯೋಳು ಪಂಡರ ಪುರ ವಿಠಲೇಶಗೋ ಇಳೆಯೋಳು ಪಂಡರ ಪುರ ವಿಠಲೇಶಗೋ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಬೇಳು ನಳಿನಾಕ್ಷಿ
शरणागतर पोरेव शारंग पाणी गो शरणागतर पोरेव शारंग पाणी गो वरगळ देव श्री श्रीनिवासनी गो वरगळ देव श्री श्रीनिवासनी गो गुरुकुलांतकनप्प राजगोपाल गो गुरुकुलांतकनप्प राजगोपाल गो स्थिरವಾಗಿ ಬೇಡೋ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೇಡೋ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೇಡೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಗೋ ಆರಿಗೆ 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 ವಧುವಾದೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ನಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗಧರ ಭೂಧರ ಶ್ರೀವರ ಶ್ರೀಕರ ಅಗಧರ ಭೂಧರ ಶ್ರೀವರ ಶ್ರೀಕರ ಖಗವಾಹನ ಹರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖಗವಾಹನ ಹರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶಂಖಚಕ್ರಧರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಂಕಜಲೋಚನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಂಖಚಕ್ರಧರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಂಕಜಲೋಚನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಪದಾಯುಗ ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಪದಾಯುಗ ಅಂಕಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಲಿಯುಗ ವರದಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಲಯ ಕಲಿಯುಗ ವರದಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಲಯ
तुला पुसतो घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला जमवुनी पोरे यमुनेच्या तीरे गेला जमवुनी पोरे यमुनेच्या तीरे गेला वाटी तो गोपाल काळा गोपाल काळा वाटी तो गोपाल काळा राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला रात्री माझा मंदिर आला रात्री माझा मंदिर आला निरोप सांगून गेला गेला निरोप सांगून गेला निरोप सांगून गेला गेला निरोप सांगून गेला राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला गळा दुंड माला हाती घेऊन यावे नेसुनी पितांबर पिवळा पितांबर पिवळा गळा दुंड माला हाती घेऊन यावे नेसुनी पितांबर पिवळा पितांबर पिवळा जनी म्हणे विठू हा ढाला जनी म्हणे विठू हा ढाला गळा वैजयंती माला वैजयंती माला गळा वैजयंती माला राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा आपद्बांधव गोविंदा अनाथ रक्षक गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा तुमगेलं भजन आता आम्ही ऐकलंय तुमगेलं भजने बघे आमगेले आर्बेट माधव कामत कसं म्हणता म्हणून पळूया तुमगेले प्रस्तुती बारी चंद जला आजी बारी सुंदर जल प्रस्तुती म्हण संगीत भारी समाधान री अर्थ अनुसंधान कोरून घेऊन स्पष्ट उच्चार री भजन म्हणाल असं हांव लेखता हे विंगड मंडळीक वरकी एक अनुकरणीय जलन एक भजन कसले म्हळ्यारी एक समाधान संगच्याक एक ताका एक हें आसा आरामेर बेसून देवाले गुणगान करचें तांत कसले गडबिडी ना
एक कसं ना आरामेर सांगले तक्क एक आम्ही प्रसन्न जाऊन सांगले म्हणून जाल्यार त्या देवालय प्रसन्नतेक कारण जाता म्हणून एक विशय तुमगेले भजन देख पडटा आशिल्लें ताजे बिट्टू हार्मोनियम तबला ताळाचे एक मेळामेळ आशिल्ली कसले गडबिडी ना आनी तुमगेले भजन ते कसं म्हळ्यार एक समर्पणा भावान म्हाका उदयन दिसता आशिल्लें त्या देवालय प्रसन्नते कारण जावका म्हण तुमी एक भारी चंद करून सांगिल्लें आसा असले ಕೆಲವು एक विषय भारी चंद जाला कसले म्हाका उणेपण म्हण दिसनी जाल्यार तुमी स्टार्टिंगार एक श्लोक म्हणाले गुरुले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वर याके की आमगेले एक संप्रदायाक ते मॅच जायना कसले म्हळ्यार आमी तारतम्य पद्दती हें करतना आमी देवाक म्हळ्यार गुरूक देवाले कंपेर करूं जायना तशें विंगड हे पद्दतीन तूं विंगड हंतू परंपरेन ते सांगता श्लोक जाल्यार आमी मध्य पर्यंत विंगड गुरुले श्लोक म्हळ्यार लायक म्हणून एक विशय हे संदर्भार सांगच्याक इच्छा पडटा धन्यवाद आमगेले कोटेश्वर निरंजन कामत कसं म्हणटा ती भावनात्मक 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 म्हाका म्हागेलें एक नांव कसं म्हणून कळक आशिल्लें भजन म्हणल्यार गायत्री जी प्रभू मागीर तुमी ते गायत्री जी प्रभू तुमी ते भजन म्हणटना तुमगेले ते तोंडार आशिल्ले भाव तुमी ते केलो भजनाचे लिरिक्सान तूं ते मनान तूं होर्न तुमी सांगिल्ले ते एक क्रम आनी तुमी पुराजनान ते रिपीट केलेलो एक चंदाई हांगा बेसन आमी बद साक्षात देवाले एक दर्शन केलेलें म्हण केलें बद सांगता इतलें चंद जाला की तांतूय तुमी ते शंखचक्र गदाधर श्रीनिवासा म्हूण एक खंयची भजन येतना तुमगेले ते तोंडार आशिल्लें पळयतना तुमगेले मनान तूं खंडितची तुमी ते वेंकटरमणा की तिरुपती देवा की अथवा कोणाक तुमी ते मना घेवन घेवन तुमी सांगता आशिल्ले तुमी बदल ताका ते पळोवनूच सांगिल्लें म्हणके दिसता आशिल्लें तितली एक भावनात्मक जावन आशिल्लें आनी शंकर मामाले आका तुमगेले ते हार्मोनी आमी आज न्ही सान तकून आयकताचे तुमगेले तिर्तळी मंडळीचे ते तुमगेले एक हातगुण तुमगेले ते एक भजने खातीर तुमगेले ते डेडिकेटेड एक तुमगेले फॅमिली तुमी जेवो शंकर माम जेवो तुमगेले धुव ते अवर्णनीय म्हणटा पळय तशी तुमगेले पुराजनाले रिपिटेशन भजनेचे तबला चलता गेले एक साथी तावळ सांगिल्लें म्हणके भारी चंद जाला भारी चंद जाला थँक्स यू दोगांनी सांगून गेले वापस हांव सांगचे गती ना म्हणल्यार तावा जाल्यार म्हाका दिशिल्ले एक 2 पॉयंट्स सांगता एक भजना टीम म्हणटना पुरा पद एकल्यान लीड करचे बदलाक केलो पद आनी केलो जनान लीड केल्यार भजन संप्रदायाक एक जस्टीस केला म्हणके जाता हें म्हगेलो अभिप्राय तुमी म्हणलें चंद जायनिवे बेस्ट जाला चंद जाला जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार एक व्यक्तीले भजन कार्यक्रम ಒಟ್ಟು कोरस तशी जात शिवाय भजना मंडळी म्हणटना विंगड पदाकय विंगड जनानय लीड करून करतना आनीकय ताका एक परिपूर्णता येता म्हणून एक विचारू दोनीचे कसं म्हळ्यार आतां माधव कामत मामान म्हणलें खंयचे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुर्देव महेश्वर हें आमगेले मध्व संप्रदायांत म्हणा ती वय कसल्याक म्हळ्यार तातूंत गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णू विष्णू कोणाकय समान नाही गुरु विष्णू जायना गुरु विष्णू कडेन वच्ची वाट दाखोवची मात्र गुरुन विष्णू कडेन वच्चे वाट दाखोवची गुरु विष्णू जायनाच तशें जाल्यार मितीन त्या श्लोक आमी म्हणू ना मस्त वेळा सांगला हें विचार मस्त कडेन सांगिल्ले आसा आतां तुमी केलेले चुकी म्हूण सांगची न्हय बट एक इन्फॉर्मेशन आमी दिवका जाल्यार कर्तव्य आसा ताजे खातीर तशें जाल्यार आमी गुरूल खंयची म्हूण येता अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः हें म्हूण येता सगळी अखंड जावन आशिल्लें तसलें मंडलाकारांत तूं भोर नाशिल्लें तसलें परमात्मा गुरू तसलें व्याप्तं येन चराचरं कसकसल पुरा भरलेलें आसा तसलें म्हळ्यार अर्थात परमात्मा खंय पुरा आसा ते पुरा विचारू तत्पदम ताजी विचारू आमकां तिळशिल्लें तसलें गुरूक अर्थात देवाल बगे आमकां तिळशिल्लें गुरूक नमस्कार करता आनी अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया अज्ञान म्हणलें काळोख भरलें तसलें आमकां ज्ञान म्हणलें सलाके धरून दोळे ओपन केलेले चक्षुरुन्मीलितं येन
आमगेले अज्ञान म्हणले धांवडाचे खातीर ज्ञान म्हणले एक सलाकी दवरून आमगेले दोळे सोडवायल तसले गुरूक वंदन करता म्हणटना हे दोन श्लोकाक मिनींग अर्थू डेप्थय मस्त चड ते आमी म्हणची क्रम. आनी एक श्लोक या कुंदेंदू तुषारहार धवळा या शुभ्र वस्त्रान्विता हें म्हणत मी कसल्या म्हळ्यार या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतीबीर देवई सदा वंदिता म्हळ्यार ब्रह्म अच्युत आनी हो कोण शिव हांणी तेगय सरस्वतीक पांय पडटा ती म्हणून सरस्वती भितर आसचे महाविष्णून म्हळ्यार आमगेल तत्व मध्व सिद्धांत म्हणटना ताणें कोणाकय पांय पडूं ना महाविष्णून सरस्वती पांय पडूं ना म्हणले तत्व जलमितीन त्या श्लोकूय म्हणत ताजे खातीर नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरा निवासिनी असल पुरा हें पुरा आमकां स्वल्प जन दिसो पुरा म्हणल्यार इज्जता म्हणून कांय जायना आमी ऑब्जेक्शन काडची न्हय विचार सांगचे आतां कशें म्हळ्यार प्रजाप्रभुत्व पळय प्रजाप्रभुत्व जाल्यार आमगेलें काम कसलें आमकां कशें की एक काम आसा स्वामी की सांगता ती वयल्या सांग रे सांगा रे म्हूण सांगता ती कसल्याक आमगेले एक भजन एक क्रम येवो म्हणले दृश्टीरी तुमगेलें भजन मात्र चंद जाला म्हणलें की पुरा मस्त चंद जाला प्रस्तुत की निरंजनान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा हार्मोनियमा बगे हांव सांगना कित्याक म्हळ्यार तुमी पुरा आमकां गोत्त आशिल्ले आनी आमकां मस्त मोगाचे जाल्यार भितर वपास आमी आमकां होगळसून घेवचें कशें जालें तुमगेलें चंद जाला भजन देव बरें करो तुमकां चांग आरोग्य दिवन निरंतर तुमगेलें भजनां अशी परमात्मा पावो गुरूल चरणार पावो अनुग्रह तुमकां संपूर्ण मेळ्ळो म्हणून देवाला मागता ती तशीची आजी आमी संकीर्तन महिळा भजना मंडळी तीर्थहळ्ळी हांगेल भजन आयकलें तुमकां सगळ्या खोशी जाल्लें म्हणल्यार आता म्हाका तो खोशी जाला आनी मागीर वट्टू वेदिकेर आशिल्ले प्रति एक आमगेले भजने साधकांकय मस्त खोशी जाला आयकलें सगळेची श्रोतृवर्गांकय खोशी जाला म्हणल्यार आता तांगेले खातीर तुमगेले प्रार्थना आसो फाय अनेक भजना मंडळी घेवन तुमगेल मुखार येता ते दळताय हरे श्रीनिवासा. सगळ्यांकय नमस्कारो. आमी तीर्थळ्ळी दखून येवन अशें संकीर्तन महिळा भजना मंडळी मिगेल ಒಟ್ಟು अशें मिगेले सहपाठीले इंट्रोड्यूस कोन्न दिता सर आमकां हार्मोनियमान साथ दिलेले मैत्री माई मागिरी मंगळा निधी गायत्री प्रभू मधुरा हांव सिद्धिविनायक पै हें यूथ ऑफ GSP दखून आमकां भारी सहाय जाला. प्रति दिसू आमी वेंकटरमण देवस्थाना साळेरी भजन सांगताल हांकां एक वेदीक दिवन भजन कार्यक्रम बरी देवस्थाना मात्र न्ही तांते कॉम्पिटिशन म्हूण कोरेत म्हूण एक अवकाश दिलेले पुतूर नरसिंह नायक मामाक धन्यवाद सांगताची हें अवकाश दिलेले यूथ ऑफ GSP के धन्यवाद दिता. नमस्कार.